गार्बेजीची समस्या सुटावी जावची म्हूण गोंयच्यो 13 पालिका घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करतात. कोयर एकठांय करपाक कामगारांक पगार, ट्रान्सपोर्टाचो खर्च तशेंच एकठांय केल्ल्या कोयराचो विलो लावपाक गोंयच्यो पालिका दर वर्सा 2 कोटी मायज खर्च करतात. वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर फाटल्या 5 वर्सांत पालिकांनी केल्लो खर्च असो: मडगांव 364 कोटी, मुरगांव 589 कोटी, म्हापशा 35, कुडचडे काकोडा 60, कुंकळे 43, फोण्या 197, जाल्यार केपें 72 कोटी, दिवचले 76 कोटी, सांगे 29, पेडणे 13, वाळपय 52, काणकोण 85 जाल्यार सांखळे 80 कोटी. फाटलीं 5 वर्सां पालिकांनी गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर 202 कोटी मायज खर्च केल्यात. मात कोट्यांनी रुपया खर्च करूनय कोयराची समस्या सुटावी जाल्ली ना. गार्बेज मॅनेजमेंटाचो खर्च नियंत्रणांत हाडपा खातीर गोंय सरकारान डिपॉझिट रिफंड स्कीम हाडली म्हूण म्हायती मेळटा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.